Chawat, co-sponsored by B.S. Channabasappa and Sons. Supported by Poddar Brothers. D Vera for my every golden move. Travel Bug. नई TVS Jupiter 125. V-Decor, innovating lifestyle. Ben's Home Studio for your dream home. नमस्कार. चवथी निमताच्या आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशी चवथ लागीं पावता तशी ल्हान व्हड सगळ्यांकूच आतुरताय आसता ती म्हणजे गणपती बाप्पाच्या आगमनाची. सगळी कडेन आमकां उमेदीचें उत्साहाचें वातावरण पळोवपाक मेळटा. हीच उमेद घेवन आमी तुमच्या मुखार वेगवेगळ्यो कार्यावळी घेवन येतले. आयच्या आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी काही मुर्तीकारां कडेन उलयतले आनी जाणून घेतले की तेंची ही तयारी कशी चल्ल्या ती. निघाले होते बाप्पा तुला जेव्हा मी घेऊन, तुझ्या मूर्तीकडे पाहिले गेले मी भान हरपून. सुंदर निरागस तुझं रूप नयनात माझ्या बसलं, जगा वेगळं सुख असं हे फक्त तुझ्याच रूपात दिसलं. भालचंद्र गजानना तू किती मनमोहक तुझे रूप, मनामध्ये साठवावे असे आहे तुझे गोड स्वरूप. नेसलासे पितांबर केशरी रंग ज्याचा असे, सोन्याहुनी पिवळे उपरणे शोभून दिसे. अलगद हातात धरली बाप्पा मी तुझी मूर्ती, शब्दांना आला बहर अद्भुत आहे तुझी कीर्ती. पाहताच माझ्याकडे बाप्पा तू कसा हसलास, घरी येण्यासाठी तूही किती आतुर झालास. थांबलो की रे वर्षभर किती प्रतीक्षा केली तुझी, सकल देवांचा अधिपती तू फक्त तुझ्यावरच श्रद्धा माझी. तुझ्याशी गप्पा मारता मारता घर कधी आलं समजलंच नाही. झालं एकदाचं आगमन तुझं घरी, माझे मन रे तुला न्याहाळून पाही. तुमचे नाव? माझे नाव आनंद जगन नाईक गुरव. तुम्ही असे केन्नाच्यान गणपती करता? आम्ही मेचे एंड सुरू करता. मेच्या एंडाक स्टार्ट करता. कितली वर्सां जातली करता अशें? अशें आमचे 150 पावणे 200 वर्सां तरी जातली. 200 वर्सां सगळें पयलींच्यान करताले? हय, पयलीं करता. सो कसो स्टार्ट कितें आसता? पयलीं तुमी माती हाडटा, मागीर कसो कितें प्रोसिजर आसता? माती हाडली म्हणटकीर मागीर आमचें कितें आसता, एक दीस धरप देवाचो कसो आनी ती मागीर ते सुरू करप माती हे करून. तितून आमी हातीचे जाल्यार हातीचे करता आनी मोल्डाचे करता. साच्यान घालून आमी ते चडशे आमचे सगळे साच्याचेच करता. कित्याक चड जाल्ल्या कारणान तशें ते हातीन करूंक जायना आमचे कडेन. कळ्ळें? एक गणपती करपाक सादारण अशें 1.5 वर लागताच. हितूनसून हें करता म्हणल्यार
निवळ करता म्हणल्यार सगळो तयार जाता म्हणल्यार वर 1.5 वर लागतात. मोठो आसा जाल्यार चड लागता, चड टायम लागता. तुम्ही कशी शिकली गणपती करपाक? आमचो बापूय करतालो न्ही, म्हणजे हांव करतालो. आतां हांव करता म्हणजे म्हाजो भुरगो करता म्हजे फाटल्यान चालू आसा. सो माती बीन खंयची हाडटा? माती दाबाच्यान हाडटा, दिचोले साकून हाडटा एकदां. पयलीं आमी थिवी साकून हाडले माती, आतां आमकां दाबाळ मेळटा. माती हाडली की तुमकां क्लीन बी करची पडटा ती? हय. ती कशी मशिनान करता काय तुमी? ना, ती पयलीं सगळें हें करून मागीर मशिनान घालून हें करता. आमकां कामाक जाय ती आमी घेता. कितलेशे गणपती करता तुमी? आमचे सगळे आमी 400 वयर आमचो करता, पूण आमकां मॅक्झिमम 385 गणपती आमचे सारके हें आसता. गणपती तुमी शेप दिता पळय सगळे हातीन दिता? हेजे आसा पळय न्ही ते कितें आसता मोल्डाचेर फक्त हें येता, बाकी सगळें हातीनूच करचें पडटा. म्हणजे मोल्डाचेर करचें तेका तशें हातीन खूब काम आसा. कळ्ळें? मोल्डार म्हणून तर कितें आसा, एक साचो आतां आसा पळय तसोच तो जाता, पूण तेका काम म्हणजे तें खूब आसता. हेजें हातीनूच करपाचें काम जास्ती. आतां पळय खूब लोक अशे POPचे गणपती हाडटा, पूण चिकट म्हणजे गणपती सारके म्हणटा. सो कित्या खातीर अशें आसता? पयलीं आसता ते हेजेर चिकण मातयेचेर हें करून हें केल्या न्ही, चालू केल्या न्ही. म्हणजे कालांतरान पयलींचो हें तसो चिकण मातयेचोच गणपती. चिकट म्हणजे गणपती कित्याक पुजता जाय? चिकण मातयेचो कितें आसा, पयलीं सुद्दां शास्त्रान चिकण मातयेचोच गणपती पुजप म्हणून हें आसा न्ही, म्हणून तो चिकण मातयेचो लोक पुजता. आतां कितें इतके हें जायता, पूण लोक कितें आसा खरें हें म्हणटा ते मातयेचेच पुजतात. आमचे आतां पळय हितून आसा पळय लोक न्ही, आमच्या गांवांत भितर वाड्यार ते लोक मातयेचेच पुजतात. ते पयलीं जाणटेलेच मातयेचे पुजून येयले न्ही, म्हणून ते मातयेचे पुजतात. हो एक दिसाक एक गणपती जायना. आतां फायदो जायना, कित्याक आतां हे आमी पळय माती पयलीं आमी ल्हान आसतना आमचो बापूय हो एक ट्रक हो 3,000 4,000 हांगा पावतालो. तो आज हो ट्रक 25,000 आमकां पडटा आतां. एक ट्रक? हय, एक ट्रक. जाग्यार 18,000 घेता आनी भाड्याचे पयले. मागीर मानाय आसा त्या शिवाय. म्हणजे आतां ही माती सुद्दां आमकां खूब हें जालें. कसले तराचे करता गणपती? आतां कितें आसा, पयलीं कितें 2 तरांचे 2-3 तरांचे फॉर्मा येना. आतां कितें आसा, फॉर्माय बी आमकां मोल्ड जाय अशें मेळटा. आमी ते बाने मारवण हे नासता वचून. आनी आतां ते बरें जाय अशें मोरार बसलेले म्हणटा तशें, उंदरार बसलेले, नंदीचेर बसलेले, सापाचेर बसलेले, अशें जायते गणपती, कमळान बसलेले जायते गणपती आतां ब्लॉक मेळटा. त्या प्रमाणे आमी ते हाडून हें करता. सगळो गणपती जालो न्ही की मागीर पेंटींग कशें करता? तुमी करता काय पेंटर्स हाडटा? ना, तो सगळो हें जालो की आमीच हें करता. परत ते निवळ करप आसता आनी मागीर ताका पेंट करप आसता. म्हणजे पयलीं धवो मारप, मागीर बॉडी कलर मारप, मागीर ताका शेडींग म्हणून आसा शेडींग मारप, मागीर तेजेर कपडे भरप तेचे, मागीर तेजी रेखणी आसा, आनी मागीर ताका लास्ट म्हणटा ती तेजे सगळें गोल्डन बी घालून हें केलं की तो मागीर रेडी जाता. एक गणपती तसो तुका एक गणपती जाल्यार एका गणपतीक 2 दीस जायच. एक दिसाक तूं करपाक गेलो, दुसरे दिसा पेंट म्हणजे एकाच दिसान तो जायना न्ही सगळो. एक कोट मारला जाल्यार दुसरे दीस मागीर तो दुसरो मागीर अशें आसा. आतां कितें आसा, आतां तशें जायना म्हणल्यार आतां हो वॉटर कलर येयला पळय न्ही, तो तुका सगळो ताज्या ताजो कपरी येता आतांच्या. पयलीं आमी ऑयल कलर मारताले, आतां ऑयल सोडले, आतां आमी वॉटर कलर वापरता. गणपतीची कितें आसता, सगळो पेंट म्हणटा हेजोच आसता. पयलीं कितें आसा, पयलीं तेजी शेडींग सारकी जावंक जाय. बॉडी शेडींग जाली न्ही की मागीर ताका हेजे पळय हेजे प्रमाणे ताका हें घालपाचो, ताका कसो धोतर तेजें करप, शेलो तेजो हें करप, आनीक मागीर तेजी रेखणी करता आसतना तेजे सारक्यो भुंयो सारक्यो जावंक जाय. आनी मेन तुका नाम हें सारकें जावंक जाय गणपतीचें. कितें आसता, दोळे आनी नाम मेन हें. एक तर भंय हडजड जाय जाल्यार गणपतीक तुका हें वयता गणपतीची, कितकोय पेंट गणपतीक करून बरो. आतां कितें आसा, हो कितकोय गणपती हें केलो न्ही तो पेंटिंगाचेर आमी ताका हेजेर हाडटा सारको.
आनी लोक तुमचे कडेन आसता न्ही लोकांचो डिमांड वेगळो असो पेंटिंगा खातीर कितें असो आतां कितें आसा लोकांक बरें जितको रंग बरो हें करता तितको लोकांचो हें बरें येता न्ही आमी पयलीं वॉटर हेजो करताले ऑयल करतालो तो लोकांक हें जायनाशिल्लो मागीर आमी वॉटर कलर करून ताका हें मारताले वॉर्निश मारताले आतां आमी वॉर्निश मारिना आतां आमी डायरेक्ट तो हेजो कलर येयलो पर्ल कलर न्ही तो फूल पर्ल कलर आमी बॉडी बी सगळो तोच वापरता आनी तें हें बरें दिसता लोकांची तेजेर हें बरी आसा कलर येता तशें आमी तें करून दितालो आतां तुमी गणपती करता पळय तुमकां सगळ्यात अशे मेजर त्रास कसले जाता करपाक त्रास म्हणजे अशें फक्त तुका जर हांगा ते मातयेचो आमकां चड जाता आनी आतां लेबराचो आमकां खूब हें जाता लेबर म्हणटा ते अशें कामां करपाक कोण येयना लेबर ना आमकां लेबरा खातीर खूब हें करचें पडटा आनी मातयेचो कसलो त्रास जाता मातयेचो आमकां जाय आसली माती मेळना आतां खंयचो रेबो काडटा आनी आमकां दिता पंच दिता हय खंयचो मागीर तितून रेंव आसता हें आसता मागीर तें काम करता आसतना इतकें आमकां हें जाता की ती माती हेजेर अशी फुड्यान सुणी हेजेर येयल्यार तें काडचें पडटा काडून आमकां ती परत पॉलीस करून परत तेका हें करचें पडटा आनी इतको हें जाता त्रास जाता सामकें केअरफुली काम करचें पडटा असलें कसलें आसता हें कितें जाता हें आमी आतां पळय केअरफुली म्हणजे हें आतां आमी हात आतां सोणी बिणी लायता पळय न्ही ती वेवस्थीत जावंक जाय हें करून आतां हेका लायता ती मेन तें सोनयेचें मेन हें आनीक तशें हें कांय ना तशें त्रास हे कांय ना त्रासाक आनी एकदां आमकां हें कळटा म्हणजे आमकां तो करूंकूच जाय न्ही ते त्रासाचें म्हणपाक जायना हे त्रास म्हणपाचें ना कामाक फक्त कितें जाता हे मेन जाता कितें हें आमकां पळय माती जे जाय तशें आमकां मेळना लेबर आमकां सुद्दां अशें आसा की एक एकदां अशें त्रास जाता की काम कशें जातलें काय अशें जाता आमकां गोंयांत तुमकां लेबर गावत ना ना तें आमकां सुद्दां तेंच आसता न्ही खंय आसा त्या वेळार कोणी हेजे हें करता आतां कितें आसा तांकां सुद्दां तें येत न्ही आपलें हें सोडून दुसऱ्या कडेन येवन रावचें पडटा म्हणजे तो चड हें जाता तांकां लेबराचो सुद्दां अशें आसा तुका पयशे मेळटा अशें म्हणून नासता न्ही तें अशें न्ही आमकां तें मागीर कितें जाता 1-2 म्हयने आमचें अशें जाता की हे लेबर आमकां कशें हेजेर काम हें आमचें हेका पावयतलें तेंच हें कळना अशें जाता म्हणून मातशें जाता आमकां ते त्रास काडचे पडटा म्हणजे काम जायना जाल्यार तें करचें पडटा त्या वेळार फोर्सफुली करचें पडटा हय तें जावंकूच जाय आनी तें कितें आज आनी फाल्यां हें करपाचें न्ही तें त्या दिसा म्हणजे आमकां तें चवथी 2 दीस पयलीं गणपती हें रेडी जावपाक जाय आमकां लोक अशें आसा की हें जालें की नाग पंचमीचो हें जालें की लोक गणपती काडून येता आनी मागीर अष्टम जालें की लोक सामकें बुकींग म्हणजे अष्टमीक आमकां गणपती सादारणशे रेडी करचें पडटा अर्दशे आनी आमचे देवाचे दयेन कितें आसा आमचे 4-5 दीस गणपती हे पयलींच रेडी जाता मेन म्हणजे कितें आसा आमचे गणपतीच पयलीं 125 रुपयाचे गणपती हो आमचो गणपती आमचो हाजो पणजो बी करताले पयलीं 150 आमचो बापूय सांगतालो म्हणजे आमकां आतां लोकांक ते 125चे गणपती आमकां हे लोकांक आतांचे सगळे रेटी हेजे प्रमाणे मजुरी प्रमाणे आमकां खूब म्हारग म्हणजे अशें लोकांक तें दिसता कितें हे खूब आतां म्हारगीच जाता अशें म्हणटा पण तुमकां तशें सामान बी हांगा गावना सो सगळें भायल्यान हाडचें पडटा बरें जातलें जाल्यार सगळें बरें जातलें जाल्यार खंयचें पयसलें तातूंत हाडचेंच पडना आमकां मेळना न्ही हांगा तें गोंयांत तशें सामान अवेलेबलूच ना नाच जाल्यार हे पॅन्टाचें जाय तें आमकां मेळत ना म्हणजे कितें आसा सगळे वटेन तेजो मागीर कसली वाडलो ना आतां पयलीं कितें येयलें हांगाच माती काडटाले हांगासरलोच पेंट मारताले गणपती हाडटालो आनी कितें येयलें पयलीं कोणी करताले जावन येवन बसताले पयलींचो हें ना आतां आमी सुद्दां पयलीं आमच्या हे शाळेन कितकेशे जाणटे येवन बसताले आनी ते काम करताले रातचे आमी पळयल्या आतां कितें आसा आतां भुरग्यांक ती आवडूच ना आतां तुमकां लेबरूय भायर जावचें पडटा पेंटूय भायर जावचें पडटा त्या खातीर खर्च वाडटा गणपती सगळो खर्च वाडलो ना सगळो खर्च वाडटा म्हणटकीर आमकांय तें दिसता की हे पयलींचे इतके हेजे नग आतां अशें जालें म्हणून कितें आसा तेका नाइलाज न्ही माती वटे माती म्हणटा पेंटा वटे पेंट म्हणटा कामगार वटे कामगार म्हणटा आनीक लोकांक ते बजेटीक बसना आमकांय दिसता म्हणून तो नाइलाज सरकारा कडल्यान आमकां बरी म्हणटा तशी हें मेळटा आनी आमकां पळय कोविडाच्या खातीर त्या देवळा सुद्दां आमकां गव्हर्मेंटान आमकां टायमार आमकां कितें तें दिता पयलीं तो हें दिल्लें आसा तेणें म्हणजे एका गणपती फाटल्यान 100 रुपयाची सबसिडी ही आज पर्यंत आमकां दिल्या आनी टायमार दिल्या हितून कांयच येना म्हाजें नांव सिद्धांत गुरव
हांव आतां हे 4 वर्सांच्यान हांव गणपती करपाक लागला. साच्यातल्या गणपती काडलो न्ही मागीर ताका फूल प्रोसिजर कसो कितें करता? साच्यातलो गणपती काडलो म्हणटकूच एक दीस तरी वयपाक जाय, म्हणजे तो सुकोवन तुका म्हणल्यार काम करपाक सारको मेळटा. मागीर तुवें सगळो फूल ताका कितें एक्स्ट्रा माती येयल्ली आसता आनी कितें खंय सारको बरो ना तो सारको तुवें निवळ करून निवळ करपाचो. मागीर ताका तकली थोड्या साच्यांक तकली आसता, थोड्यांका तकली सेपरेट काडून लावची पडटा. मागीर तकली लायली म्हणटकूच ताका सोणी लावपाची. सोणी फूल हातीन करची पडटा. ही सोणी आसता ती फूल हातीन करून ती लावपाची. मागीर दांत, मागीर हात निवळ करचे पडटा. हात सेपरेट साचो आसता हातांचो. मागीर ते हात लायले म्हणटकूच परत ते निवळ करपाचे. एक्स्ट्रा तुका कितें ताका लावपाक जाय फाटल्यान प्रभावळ आनी कितें अशें आसता. कमळाचेर आसता मोर करपाक जाय ते गणपती जाल्यार तो तेन्ना करपाचो. हांव ल्हान आसतनाच्यान म्हणजे 12-13 वर्सांचेर आसतना. तेन्ना कितें करतालो फक्त गणपतीचें बारीक बारीक काम काय? बारीक बारीकूच तुजे अशें हे हात अशें काडटा पळय तेच काडटालो. चड तेन्ना काम करपाक दिनासलो फक्त मातयेची हें आसा की चड अशें हें केलें म्हणटूच म्हणजे थंडी सुद्दां जावपाक शकता म्हणून चड दिनासलो हें करपाक. तूं चडशें कसलें काम करता? हांव चडशें अशें ते हात काडपाचे, मागीर गणपती काडपाचे, तकली काडपाची तशेंच काम करता चडशें. बट तूं केन्नाचें करपाक लागला गणपती? 4 वर्साचो. कितें करता तुमी म्हणलें? हात बी तशें भरता, पार्ट साच्याचे पार्ट बी तशें. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Life would not have been easy if it was not about my choices. The fall and the rise. My passion for my life. D. Vera, for my every golden move. My choice for purest gold. D. Vera. ज्यादा। अब तक आपको जो मिला वो ज्यादा मिला, लेकिन अब अगर ज्यादा से भी ज्यादा मिले तो अब आप पूछेंगे ये ज्यादा से भी ज्यादा क्या है? देखना चाहेंगे? नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। स्टोरेज, 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। Benz Home Studio, a complete solution for your furnishing needs, now has added a new range of products like artifacts, crockery, wall decor, artificial flowers, paintings, and a lot more. Store at Benz Home Studio near Mapsa Police Station, Mapsa, Goa. Benz Handloom House near National Theatre, Panji, Goa. Benz Home Studio for your dream home.
V Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, Slipcraft mattresses and many more. V Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. सध्या आमी आसा मोरजे हांगासरल्या प्रभाकर बांदेकर यांच्या चित्रशाळेन. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया तेंची तयारी गणपतीची कशी चल्ल्या आणि ह्या वर्सा तेंच्यांनी कसल्यो कसल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो केल्या ते जाणून घेवया. सर, तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन आमच्या स्वागत आसा. पयलो प्रश्न की कितली वर्सां जाली तुमी हे गणपतीच्यो मुर्त्यो करतात? म्हाजो बाबा करतालो पयलो, अरावंड आतां 50+ जाल्यार, आनी हांव करता आतां 14 वर्सां. ल्हान आसतना हांव तेज्या वांगडा करतालो, बाबा वांगडा बसतालो, पूण आतां तो ना, तेजे फाटल्यान आतां हांवें धरलें, हांव चालू करता. अरावंड म्हाकाच जाल्यार 14 वर्सां. हय, म्हणजे हांव फिनिशींग बी सारकें करता. 14. कितल्यो मुर्त्यो आसता सादारण? 100 मुर्त्यो आमच्यो मातयेच्यो, फूल मातयेच्यो. सपोज आतां 100 मुर्त्यां पैकी थोड्यो मुर्त्यो काही उरतात, त्यो मागीर तुमी कितें करतात? ते आमी नेक्स्ट इयर कोणाक दिना, ते परतून मातयेन घालप, ते वेस्ट जाता. आनी आमचें कितें मेन म्हणजे ऑर्डरीचे आसा सगळे, ते आमी तितलेंच करता, एक्स्ट्रा बी कांय करिना. कित्याक ती पिड्ड्यार जाली जाल्यार एक दीस पिड्ड्यार जाता एका मुर्त्या फाटली. ताका लागून आमी हा पळय तितलेंच करता, एक्स्ट्रा एक सुद्दां करिना. जेन्ना लोक जेन्ना येतात आनी तुमकां ऑर्डरी दितात, आपल्याक असो असो गणपती जाय किंवा अशाच प्रकारचो जाय, अशीच मुर्ती जाय, तेन्ना कसल्यो कसल्यो प्रकारच्यो मुर्ती तुमकां सांगल्यो जातात? लोक हे जायते फोटो घेवन येता बऱ्याच पैकी, जशें की आतां हो एक हो फेट्याचो घर, नाजाल्यार आनीक व्हरलो एक गरुडार भरलेलो घर, थंय जायते फोटो घेवन येता लोक. ना न्हू, आमी करून दिता तांकां उमेदीन, की लोक उमेदीन येता हांगासर. बाजाराक जाय तसले गावता, म्हटल्यार असले गावना तांकां जायते, ते आमी करून दिता जाय तसले गणपती. जी मागणी आसा ती आमी पूर्ण करता. म्हाका सांगात, गणेश चतुर्थीची जी तयारी तुमची आसता ती केन्नाच्यान चालू जाता? गणेश चतुर्थी तयारी म्हटल्यार आमी एप्रील मे म्हयन्यान माती हाडटा, मागीर ती हाडून पावसाक फुगत घालची पडटा. जून म्हयन्यान आमी स्टार्ट करता गणपती करपाक. ताका तातूंत माती धाडोवपी मनीस आसा, तो स्पेशल येता कोण तरी एक आमकां परतून साचे हाडचे पडटा. खंयचे खंयचे फ्रेंडा कडले हाडटा, आमचे एक्चुअली एकामेकाक दिता आमी, आनी हे तरेन तो प्रोसेस चालू दवरता आमी म्हयनो. कोण कोण तुमकां मदत करता तुमचें काम? मदत करपाक म्हाज्या घरांतली फॅमिली आहा, म्हाजे फ्रेंड्स आहा, सगळे चडशे घरांतलेच आहा आमचे, भायले अशें कोण ना. परतून भावजी आहा म्हाजो एक,
तो काम करता पचून पेंटिंगाक म्हाजे भयणी बिणी सगळे हात लायता ते हे प्रॉब्लम ना व्हडलो आमची घरांतलीच आहा भायले हे कोण ना. आम्ही पळयतात की चित्रशाळा आता खूप प्रमाणात वाढल्या जश्यो लोक मूर्त्यो हाडटात विकतात तेचो फटको तुमच्या बिझनेसाक किंवा तुमच्या कामाक कितें जाता? हो भायले हाडून विकतात हितून स्थानीक कलाकार आहा पळय ताका चड फटको बसलेलो आहा जे कोण कितेंच खबर ना कोणाक बाबा माती कितें आनी कितें खंय लावपाचें कितें कोणाक खबर ना ते फकूत हाडून बिझनस करता भायरसून. हातून आमचेर कलाकारांचेर मातीचे आहा पळय तेंचेर खूब परिणाम जाल्लो आहा. तातूंत करून गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी पळोवंक जाय कित्याक हितून नांव उरना कलाकार कमी जायत वयता. आतां भुरग्यांकूय इंट्रस्ट ना अशें चड घेवन बसनात कोण पयलीं भशेन. सरकारान दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां POPचेर बंदी घातल्या आनी कारवाई करपाचेर ठरयला सो तेचेर तुमचो कितें टेक आसा? सरकार वर्साच्या वर्सा तेच सांगता म्हटल्यार वर्स आतां पळोवंक वयची बाजाराक भरपूर गणपती येयल्लो भायलो चॅक करीत जाल्यार तेचेर सरकारान कितें तरी करूंक जाय चिंतूंक जाय बाबा स्थानीक कलाकार आहा भायले हाडटा वयल्यान पर्यावरणाचेरूय परिणाम जाता हेचो ते मेळूय जायना उदकान ते खंयचोय घाणीन वचोन लागता ते पळोवंक जाय मातशें सरकारान लक्ष घालूंक जाय आनी ते एंडाक पळोवंक जायना लास्टाक ते करतलो जाल्यार स्टार्टींग करूंक जाय हेंचें जशें की जून जुलय म्हयने जेन्ना माल येता भायलो पळय तेन्ना ते स्टॉप करूंक जाय. गणपतीचो ह्यो मुर्त्यो ज्यो करतात ती कसो कितें प्रोसेस आसता? प्रोसेस म्हणजे आमी पयलीं माती हाडटा ती कुसयता पयलीं बरी मागीर ती मळटा आमी मळ्या उपरांत साचे आसता हेच्यो साच्यांनी भरून ते काडप परतून सगळे हात बी सगळे थोडे आमी हातीनूय करता साचे मेळनात पळय ते मॉडिफाय मातशें करप बी आसता ते. आयज आमी पळयतात की खुबशे अशे कलाकार फाटी फुडें जातात जे युवा कलाकार आसा बट तुमचे असले जे यूथ आसा जे आजुनूय ही कला जोपासतात सो तुमकां कितें मॅसेज दिवंक जाय जे यूथ आसा तांकां? मेन म्हणजे पयलीं सरकारान हे भायले येता पळय कोण आड्याचो बिझनस करता हे बाजार काडून विकता ते बंद करपाचें आनी आयच्या युथान मातयेन मातसो हे इंट्रस्ट दिवपाचो हे कित्याक यूथ खूब कमी जाला आतां पयलींचे कोण जाणटे बिणटे आहा पळय ते धरून आन ते आनी तेच्याच घरान हे कोण आहात जाल्यार ते धरतात नाल्यार भायलो हो भुरगो कोण उमेदीन हो बसना चडसो. आतां कितें म्हणटात बाजाराक गावता जाय तसले तितून आमची स्थानीक आहा पळय तेंची कला लिपलेली आसा सद्या ती वयर सराना तेचेर कितें तरी सरकारान लक्ष दवरूंक जाय. यूथ आहा तेंच्यांनी हे चालू दवरपाचें तेंचे फुडले पिडयेक आहा पळय तरी तांकांय तेंच्यांनी प्रोत्साहीत करपाचें बाबा हे करात हे धरात जपून दवरात परंपरा म्हणून कित्याक ही पयलीं पासून जाणट्यांची आहा ही नांवाजता हे कितें भायले हो बिझनस हो न्हू हे एक आपले ट्रेडिशनल आनी एक आपली कला ही दाखोवपाची एक हें आसता ते एक भुरग्यांनी धरपाचें युथान. चडशे आतां तो यूथ चडसो हेतून ना चडसो यूथ आतां मोबायल आनी हें जाल्ले हेतूनच ताका लागून म्हाजी एक मागणी आहा की युथान मातसो हेतून लक्ष घालपाचो खंय तरी चालू केलें कोणें म्हणून कोणाचेर परिणाम जायना तें बरें हें काम हें एक बरें कार्य सो म्हाज्या हेतून तरी युथान आतां धरपाचें फुडें. तुमी वेळ दिलो आमकां तेच्या बद्दल सर तुमकां खूब खूब धन्यवाद. आनी तुमचो चडान चड धन्यवाद देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही तुमी तुमच्या माध्यमांतसून ही कला अशी भायर सरता खंय तरी कोण तरी पळयता खंय तरी चाल्लो तातूंत लागून तुमचें हांव देव बरें करूं म्हणटा चडान चड. तर ही असली आमची चवथी निमताची खाशेली कार्यावळ. वता वता एकूच सांगूंक सोदता की POPच्यो मुर्त्यो ह्यो पर्यावरणा खातीर हानिकारक आसा आनी म्हणून दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्दां सरकारान तेचेर बंदी घातल्या. तुमी सुद्दां POPच्यो मुर्त्यो घरा कडेन पुसचे ना अशी आस्त बाळगिता आनी हांगाच थांबता. तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी. पळयत रावात प्रुडंट.